कारीन दोन स्कूटरीक धपको मारिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातात एका स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो जाल्यार दुसरे स्कूटरी वयली तरणाटी सुखरूप वाटवली। हो अपघात होणा पुलीस चेक पोस्टा कडेन घडलो। उबे रावलेले आणि अजाप करून असलो एक्सिडेंट जालो। सामकी कार आणि ते दोग जाण असले, एक चेडू चलयताले फुडें वयताले आणि एक चेडो येतालो। कारीचो धक्को बसलो आणि उसळून तो चेडो पडलो तो पयले मातशे चेड्याक मातशे तोंडाक बिनाक खूब लागलेले आसा आणि हात तेचो फ्रॅक्चर जाला आणि चेडवाक मातशे बोटाक लागलेले आसा। म्हणजे एक्सिडेंट मातसो बरोच जाल्लेलो आसा। मागीर कोणी तांकां फुडें येयली? पुलीस येयले, पुलिसांक आपयले लोकांनी फोन बीन करून। पुलीस येयली आणि मागीर एम्बुलन्सूय येयली। मागीर पुलिसांनी सगळें कितें आसा तें सगळें केलें आणि एम्बुलन्सान ताका घातलें आणि चेड्याक गेलें। म्हणजे दोन स्कूटरींक धपको मारलो? हय, दोन स्कूटरी कार आसली। सिरियस काय ना न्हू? सिरियस तितलें कांय ना, पूण चेडो मातसो भियेल्लेलो आसा, हात फ्रॅक्चर जाला।